दिवचले एक नावाजलेला धबधबा आसा आणि धबधबो नाव सुद्धा ती प्रसिद्ध असं म्हणू शकता की ह्या वाठारांत एक प्रकारचं दोंगरा वयल्यान उदक जे सकयल गांवा पर्यंत वयता आणि तो धबधबा तयार जाता. पण आयज आमी एक टीम हांगासर जे जून धबधबो जो आसा ताचें उगम स्थान पळोवपाक येता. हो आमचो धबधबो लोकांक कोणाक खबर ना धबधबो म्हटल्यार कितें खंयसर आहा तो. दिवचल लागसार जो धबधबो म्हणून जागा आसा ही पुराय जागा आमकां याद करून दिता. पयलींच्या तेंपार हांगासर घसघश्यांनी उदक जें आसा तें पावसाच्या दिसांनी येताले आणि मागीर हो धबधबो जो आसा तो पुराय दिवचलच्या वाठाराक पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळी खातीर उदक जें जाय तें पुरोवपाचें काम करतालो. दिवचल तालुक्यान जे महत्वाचे मुख्यालय आसा ते दिवचले आसा आणि हो दिवचल जो आसा तो वाठार इतको गिरेस्त आसलेलो सैमान आणि उदकान ताका लागून ह्या परिसरान वेगवेगळ्या भागांतल्यान येयल्ले लोक जे आसा ते आयज राबितो करतात. पूण पयलींच्या तेंपार पुराय जर आमी ह्या सगळ्याचो अभ्यास केलो जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की हे आमचे मूळ म्हणजे हांगासून धबधबो पयलीं स्टार्ट जाता. उगम स्थान म्हणटा ते हे मागीर तो हो सकयल वयता आनी सगळ्यान म्हटल्यार अशें हो उदीक पयलीं वयताले हांगा सगळें शेत करताले. डोंगर भागातले जे उदक आसा ते मोठ्या प्रमाणान दिवचले येताले आणि ताका लागून दिवचले मोठ्या प्रमाणान भाताची लागवड जाताली आणि ह्या भाताच्या लागवडीक लागून तो गांव जो आसलो ताका भातग्राम ह्या नांवान वळखले वचा आसलें. कशें आसा की तरातरांचे भात जे आसा ते लोक जे आसले ते खाजनांनी लायतले आनी वांयगणांनी लायतले आनी ताका लागून हो पुराय वाठार जो आसलो तो शेतान खूब गिरेस्त आसलो. सकयल आमी ल्हानपणा पासून आमी शेत करताले थंयसर. त्या 10-12 वर्सांक बंद जालें कित्याक मातशें उदीक कमी जालें. पुराय वाठार जो आसा तो खाणग्रस्त जाल्लो आसा. लोह मॅंगनीज ह्या खनिजा खातीर गोंयान आमी मोठ्या प्रमाणान जलस्रोत जे आसा हे इबाडपाक लागलेले आसा आनी ते मोठ्या प्रमाणान दिवचल वाठारांतल्या धबधब्या ह्या परिसरान आयज नश्ट केल्लेले आसा. खरें म्हणजे जेन्ना आमी खनिज वेवसाय करता लोह खनिज काडटा तेन्ना त्या मायनिंग कंपनीची जबाबदारी आसता नैतीक की त्या वाठारांतल्या जलस्रोतांची राखण करप. पूण दुर्दैव अशें की हे जे जलस्रोत आसा हे आयज नानपयत जायत आसा आनी ताका लागूनच आयज आमकां धबधबो म्हटल्या बरोबरच जो जलप्रपात आसा जो धबधबो आसा तो आमकां इतिहास जमा जाल्लो दिश्टी पडटा. पावसाच्या दिसांनी कांय उदक आसा ते आमकां ह्या धबधब्याची पुरू दाखयता. खरें म्हणजे हो वाठार जो आसा हो सैमान जंगलान खूपच एका वेळार गिरेस्त आसलेलो. चारय वटेन जंगल आसात. ह्या वरून आतां आमी सकयल्यान जेन्ना हांगा पावताले तेन्ना आमकां गवे दिसले. काही म्हणणे लोकांच्या हांगा तरांचे हांगा ब्लॅक पॅन्थर आसा, हरणाचे प्रकार आसा, सशे आसात, डुकर आसात. म्हणजे अशा प्रकारे ह्या जंगलाच्या अवतीभोवती निसर्गरम्य धबधब्याचे कुशी आणि ह्या निसर्गाच्या रानाच्या भितर जनावरां आसात. त्याच बरोबर जे मूळ जे उदकाचे स्त्रोत जे आहा तेय हांगासर आमी दृश्टी पळोवपाक येयला. तुमी पळयता आसतले की हो जो आतां सद्याक बारीक जाल्लो आहा पण तो पावसाच्या दिसान म्हणजे 12 म्हयने चलता असो हो झरो फुडें वचून धबधबो जाता. स्टुडंटाक सुद्दां